जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळांत रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोडचोना तुज्या पांया तळांत रावतलो तुजे वाटेर हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोडचोना सदा तुझ्या पाया तळांत रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोडचोना तुज्या पांया तळांत रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोडचोना सुम्या जेजू आराधना आमी करया आमचो स्वामी आनी सडवणदार आमचे खातीर राखून आसा भोव पवित्र साक्रामेंतांत सुमयाचें हाजीरपण आसा ह्या घडी तुमी खंयसर आसा थंयसर तुमचे दोळे दंपा तुमचे काळजांत आसच्या स्वाम्याक तुमी आराधन करा कित्याक स्वाम्यान हर एक घडये तुमचे मेटां आयच्या दिसा सांबाळल्यांत आयचो सगळो दीस उतरून ह्या सांजेच्या वेळार तुमी पावल्या जाल्यार स्वाम्यान ताच्या दुतां मुखांतर तुमकां रक्षण दिलां जर न्हिदोंगेच्या फुडें जर आज कोणायकी भक्ती आसा आमी एकसुरी आसा आमी जायतें ट्राय केलें पूण आमच्यान कितें करूंक जायना हांव सणसणटा म्हज्यान जायना देजेस्पराची चिंतना आसा जाल्यार आयच्या दिसा स्वामी आमकां ही सगळीं समर्पण दिवया कीर्तन 42 बायबल आसा जाल्यार उक्तो करा हें कीर्तन आमी वाचतना ह्या किर्तनाच्या उतरां मुखांतर मागया कित्याक ही उतरां भोव समाधानाची बजवण दिवची मात्र न्ही आमी चलवल्ल्या वेळार आमकां बजवण मेळोंक नातल्या वेळार आमकांच सुमयाक समर्पण दिवन मागचीच आसली उतरां हाजे उपरांत तुमी म्हणा जर तुमच्या लागीं बायबल आसा जाल्यार उक्तो करना म्हज्या सांगाता तुमी म्हणा कीर्तन 42 जशें मेरू वळते जरी कात्रेकता तशें हांव तुका आत्रेकतां सोम्या जशें मेरू वळते जरी कात्रेकता तशें हांव तुका आत्रेकतां देवा देवाक जिव्या देवाक हांव तान येतां केन्ना हांव येतलों आनी देवाच्या मुखामोळ देखतलों दुकां जाल्यांत दीस रात म्हजें खाण कित्याक दीसभर म्हाका म्हणटात खंय आसा तुजो देव कित्याक तूं कितलो कंतिश्ट कित्याक हे हस्कार सुस्कार देवाचेर विश्वास दवर हांव ताची परत्यां स्तुती करतलों तो म्हजो तारोक म्हजो देव हांव कंतिश्ट जालां देखून हांव तुजो उडास करतां
दिसाचें सर्वेस्पर म्हाका आपली कृपा दिता. रातीं ताचें गीत म्हजे सवय आसा. जिव्या देवाक म्हजें प्रार्थन. आयच्या दिसा जर आमकां पुरो जाला, आमच्या मोतीक आमच्या कुडीक पुरो जाला, आमच्या आत्म्याक पुरो जाला, तर ह्या घडये हें उतर आमच्या काळजांत तावन आमी म्हणया, कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट, कित्याक हे हस्कार सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर, देवाचेर विश्वास दवर. कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट, कित्याक हे हस्कार सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाव तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे वाटे हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोडचो ना, तुझ्या पांयां तळाक रावतलो. तुझे वाटे हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोडचो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें काळीज आनी मोन आनी आमचो आत्मो सुमया थंय समर्पण दिता आसतना ह्या सांजेच्या वेळा मागया आमी आयच्या दिसा जायतो लोक विविध कारणां पासून तो कश्टोन आसा. जावं पुरो आमकां सुमयान आयच्या दिसा भोव अपुरबायेन राखलें आनी सांबाळलें. आमी विचारलें ताणें दिलें, मागलें आमकां मेळ्ळें. पूण आयच्या रातीं कितलोसो लोक डिप्रेशनार आसा, लोनलिनेसार आसा, फेलियर जावन आसा, ब्रोकन रिलेशनशिपांत आसा, फायनान्शियल प्रॉब्लेमांत आसा, फॅमिली प्रॉब्लेमांत आसा. ह्या घडये जर सुमयान तुमकां आशिर्वादांनी भरलां जाल्यार एकल्या खातीर पूण ह्या घडये न्हिदोंकेच्या पयलें मागा. कित्याक तुमी मागता आसतना तुमचें बेसांव, सुमयाचें बेसांव तुमी मागतात, त्या मनशाचें सुमयाचें बेसांव ते मागतात. देखून ह्या घडये मागया आमी देवी काकुळचो तेर्स एक कण तेर्स आमी भेटयतना मागया आमी जीं कोण निराशांत आसात, काजारी जिवितांत एकामेका संबंद बरो नासतना तांचें रिलेशनशीप पाड जालां जाल्यार तांचे पासत मागया. कुटुंबांत समस्ये एकामेका बरें मोन नासतना कश्टोन आसा जाल्यार मागया. आमकां दिल्ली जबाबदारी आमकां करूंक कश्ट जाता जाल्यार आमी मागया. ह्या घडये जायत्यांक काम नासतना बरें बरें शिकोवन घराच 2-3 वर्सां जावन आसात, वा थोड्यांचें कामच गेलां, मस्त टेन्शन आसा, तांकां आमी समर्पण दिवया देवी काकुळतेक. मागया आमी ज्या कोणाक मागण्याची गरज आसा, न्हीद जावन गरज आसा, आनी प्रत्येक जावन फलगतीत आसल्या सर्व आत्म्या पासत मागया. देवी काकुळत आमचेर देवं दी, ताची कृपा आमचे थंय देवं दी. ह्या रातीं आमी न्हिदोंक वेता आसतना सर्व आमचें उणेपण तो माजून आमकां दिवं दी ताची कृपा आनी बक्षाणें. सतमंतां देवाक, सर्वपदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्म्यावरीं करबीस समवलो, अहंकार मर्यादान सलमलो. ताणे कस असले ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो. सर्गार सोडलो, सर पदवीदार देव बापूच्या उजव्या बसला. थंय ताण जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसीब करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या कदोली पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जिवन पावन सस्नाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. गायनाद्वारे आमी म्हणया ससनाच्या बापा ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदार जेजू क्रिस्ताची कुडाणी रग आत्मो आनी देव आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परेकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची आकुळत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवता देवा ये भगवता बळवता ये भगवता मारा काकूत आमची कर ये भगवता देवा ये भगवता बळवता ये भगवता मारा काकूत आमची कर ये भगवता देवा ये भगवता बळवता ये भगवता मारा काकूत आमची कर. सर्गींच्या बापा ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां मेळिल्लो सर्व संतोश जाल्ले अनुभव भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर
तुज्या हजीरपणांत रावोंक सुकल्ले खातीर. तुज्या काकुळतीन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरता. म्हाका वावोंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडटां. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हजे मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसनातले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो. आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुजे हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. O sacramento soli, o sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament